बेरेस्तारा भाजपा महिलान पत्रकार परिषद घेतली। काँग्रेस महिला अध्यक्षा प्रतिमा कुतिनो आणि काँग्रेस महिलांनी शेजारच्या राज्यात कर्नाटकात वचून नाल्ल विकचे म्हण भाजपा महिला उपाध्यक्षा कुंदा चोडणकर उलयल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। आंदोलनां केल्ली ते अशें म्हणटा की आमी रस्त्याचेर भाजयो माळो गळ्यान घालून बी सगळ्यांक आमी भोंवताले। हे सगळे विशय व्हरता जशें आमच्या सुरक्षा बायन सांगलें की ही सगळी म्हारगाय आनी म्हारगाय ही केन्ना जाता जेन्ना हे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आसा हे अप एंड डावन जाता, जसो ग्रोथ जाता कमी ग्रोथ जाता हेचेर सगळी म्हारगाय ह्या प्रोडक्टांची आसता। आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की गृहआधार ही योजना आमच्या मुख्यमंत्र्यान राबयल्ली, कित्याक जाल्यार तर म्हारगायेसून खंयसर तरी एक आमच्या महिलांक आधार मेळचो। आयज ताणें एक आरोप केल्लो आसा की आमी खंयसर तरी आपल्या पॉल्साचे सरकारान पयशे दिले आसा काय कितें। हांव बाय प्रतिमांक सांगूंक सोदता की काँग्रेसीन हांगासर इतली वर्सां राज्य केलें, एक स्कीम तेंच्यांनी सांगची की जी गोंयच्या जनते खातीर तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्ली। बाबा खंयच्या तरी गोंयच्या भुरग्यां खातीर गोंयच्या महिला खातीर तेंच्यांनी एक तरी स्कीम दिल्ली आसा। आमी केन्नाच म्हणिना की आमचें सरकार आसा तें आमच्या पॉल्सांतसून पयशे दिता, लोकांचे पयशे आमी लोकां पर्यंत पावयता। हे आदी कित्याक पावनासलें हेजेर तुमी विचार करपाक जाय। सोशल वेलफेअर स्कीम्स ज्यो आतां आमी मांडल्या ताच्या भायरूय वेगवेगळ्यो स्कीम आसतल्यो, पण हांव एकूच हांगासर सांगपाक सोदता की खरो जर मान, खरो जर सन्मान जर बायलांचो जर केलो आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन केला। आनी भारतीय जनता पार्टीक सक्षमपणे म्हणटा तशें आमचे मुख्यमंत्री लीड करता त्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्लें आसा। आनी तांचेर अशा तरेचें एलिगेशन हे करप हें खूब वायट गोश्ट आसा। खास करून हो विशय जो येल्लो तो म्हणजे आयच्यान जी नारळ विक्री जी सुरू जाल्या पळय ती नाल्ल विक्री जी सुरू जाल्या ताच्या बाबतींत हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, कदाचित विरोधी पक्षान आसल्या कारणान आंदोलन करप साहजीक आसा। आनी आंदोलन केल्या उपरांत म्हणटा तशें तांचें म्हणप की आमी आंदोलन केलें आनी सरकारान हो असो निर्णय घेतलो हें साप चुकीचें आसा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आसा आनी ताच्या खातीर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चान खास करून मुख्यमंत्र्यांकडे हे निवेदनय सादर केलें आनी हे निवेदना उपरांत खरो विचार करून म्हणटा तशें आयच्यान आमी ही स्किमूय लॉन्च केली आसा, जेणे करून प्रत्येक फॅमिली फाटल्यान 30 नाल्ल 20 रुपया 15, 18 आनी 20 रुपया ह्या दरान सगळ्यांक मेळटले आनी ही स्कीम टप्प्या टप्प्यान फुडें वतली। हांव खास करून सांगपाक सोदता तांच्यांनी सांगली की ही सरकारची फक्त घोशणाबाजी आसा, जाहिरातबाजी आसा। हांव ताचे फुडें तांकां वचून सांगता की तुमी इफ यू कॅन मेक इट अवेलेबल फॉर 10 रुपीज टू ऑल द पीपल, प्लीज कंटिन्यू द गुड सोशल वर्क। हांव ताका इतलेंच सांगपाक सोदता हें जें तें 10 रुपयान जें अवेलेबल करूं आनी प्रत्येक कडेन वचून जी आंदोलनां करपाक सोदतात ती हांव तांकां सांगता लेट देम कंटिन्यू विथ दीस गुड वर्क एंड लेट देम सेल coconuts for 10 rupees. You are welcome in